नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभेचे वेंचणुकेत 292 सुवातो जोडिल्ले एनडीएचो सरकार स्थापणुकेचो दावो. परत एक फावट मोदी सरकार. एनडीए वांगड्यांनी नरेंद्र मोदीक तेंको जाहीर केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक तेंक्याची पत्र घेवन तो शुक्रारा मेळटलो म्हूण सुत्रां सांगतात. बुधवारा मोदीन प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. सध्या तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री. सरकार स्थापणुकेक आमंत्रण. सोपूतविधी 8 जूनाक जावये. 234 सुवातो जोडिल्ल्या इंडिया आघाडीच्यो सरकार स्थापणुकेचे नजरेन रणनितीक हालचाली. दिल्ली खरगेच्या घरा इंडिया आघाडीची बसका जाली. एनडीए आघाडीच्या वांगड्यांक ओडून सरकार स्थापणुकेक हालचाली. मात काँग्रेस सध्या तशें करूंक इत्सूक दिसना. जेडीयूचो नितीश आनी टीडीपीचे चंद्रबाबूक गळाक लावपाचे यत्न. थोडे वांगडी म्हणटात वेट अँड वॉच. लोकसभेच्या निकालाचेर कोसळिल्ले स्टॉक मार्केट काल बरे पैकी रिकवर जाले. एनडीएच्या वांगडी जेडीयू आनी टीडीपीचे चंद्रबाबून एनडीए बरोबर ठाम रावपाचें शिनाल दिलें आनी मोदी सरकार 3.0 ची वाट मेकळी जाली. सरकार स्थापणुकेच्यो एनडीएन हालचाली सुरू केल्यो आनी सांजे मेरेन सेन्सेक्स सुमार 2,500 रिकवर. मार्केट काल पॉझिटिव्ह बंद. आम आदमी पार्टीचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जबरदस्त धक्को. केजरीवालाच्या अंतरीम जामीन अर्जाचेर रावज एव्हेन्यू कोर्टान निकाल दिलो. केजरीवालाक अंतरीम जामीन ना. केजरीवाल 19 जून मेरेन जेलींत. लोकसभेक दिल्लीचे सगळे सीट वगडायल्या उपरांत आपाक दुसरो धक्को. अमित बाब अरविंद केजरीवाल काही दिसां खातीर कॅम्पेनिंगा खातीर भायर आयले, बट तेजो कांय यूज करना. उलट दिल्ली तुमची एकच सीट येवना आनी आयल्या ती पंजाबान 3च सीट आयल्या. पळय कशें आसा मरे, आमी फर्स्ट टायम इतले एग्रेसिवली कंटेस्ट केले दिल्लीचे इलेक्शन. दिल्लीची वोटींग पर्संटेज हॅज गॉन अप टू 42 to 45%. फ्यू पर्संटेज ऑफ वॉट्स हॅज लेड टू लॉस ऑफ दोज कॅन्डिडेट्स इन दिल्ली. दिल्लीन अजून पर्यंत असो ट्रेंड आसा की जरी स्टेट पॉलिटिक्सान स्टेट लेवलाक आम आदमी पार्टी निवडून येता, पण नॅशनल जेन्ना MP इलेक्शन जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी थंय निवडून येताली. पण ह्या फावट आमी काटेकी टक्कर जी म्हणटा पळय ती दिल्लीनी दिली. पंजाबान आमची पर्संटेज आशिल्ली 5 ते 7%, वीच हॅज गॉन अप टू 42%. अँड पंजाबान आमी काँग्रेस विरुद्धूय हे इलेक्शन लढले. प्रॉब्ली ताचेंय खंय तरी नुकसान असं जालां दिसता, कारण दोनांची वोटींग पर्संटेज एकठांय करत जाल्यार नियरली 70% ऑफ द वोट्स शूड हॅव कम टू इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट्स इफ आमी अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून घाले. पण दोगांयची लोकल लिडरशीप जी आसा थंय ते तांच्या मनान आशिल्लें की इलेक्शन आमी एज फार एज पंजाब इज कन्सर्न शूड बी कंटेस्टेड सेपरेटली, आनी ताजे प्रॉब्ली खंय तरी नुकसान जालें. पण इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज द लॉसीज आर इन द मार्जिन्स ऑफ 2% to 5%. सो वीच शोज दॅट पार्टीक रिजेक्ट करूं ना. बट ऑफकोर्स वी एज आय सेड वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. आमचे 3 आज थंय निवडून आयल्या. एकत्रीतपणे आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा. काँग्रेसचे निवडून आयिल्ले आसा त्या एरियांतल्यान. सगळे आमी बरोबर काम करतले. आनी अल्टिमेटली वन थिंग हॅज टू बी रियलायज बाय द लोकल लिडरशीप ऑफ दॅट particular state that ki झगडी करप or not accepting something like alliances there has been a reason for a little bit of loss as far as that state is concerned. दक्षिणेत बीजेपीच्या हारी उपरांत पक्षाचो पोस्टमॉर्टम आनी चिंतन सुरू. कांय आमदार मंत्री मतदानाचेर सातिस्वेत दिसनात. नुवें काँग्रेसीच्या आघाडीचेर मंत्री अलेक्साचें मौन. तो म्हणटा कौल मान्य. माविन म्हणटा एक समाज पुराय बीजेपी आड गेलो. वास्को दाजी म्हणटा ताचे भायले मतदार गोंयांत नाशिल्ल्यान खंय लीड देंवली. कुडतरे अपक्ष रेजिनाल्डाक कौल मान्य. I can only say one thing, that we respect the mandate of the people, and as such I have no comments to make. I take this opportunity to congratulate our MP from North, Sri Shripad Naik. Whilst congratulating him, I would also like to congratulate Captain Virat. काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे पळोवपाक गेल्यार तेजे होम ग्राउंडारूच तो सेकंड टाइम हारलेलो आसा आनी व्हडल्या मार्जिनान हारलेलो आसा. सो आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड विथ द रिजल्ट अँड आय एम व्हेरी हॅपी विथ माय कार्यकर्ताज. तो रावता वॉर्ड बूथ नंबर 19 आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रावता SMRC थिंगा.
19 आनी 20 वयल्यान आमकां बरी लीड मेळ्ळली आसा ओवर Okay. काँग्रेस कॅन्डिडेट. म्हणजे बुथानूय जिखोना, ते वॉर्डानूय जिखोना आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जिखोना. नुवें सारके कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000 लीड, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 14,000 लीड, वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 13,000 लीड आनी कुडतोरी 9,000 लीड. हे सगळी कंबायन केल्यार 47,611 लीड जाता. एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी थिंगा चड लोक रावता आनी एकान एक वोट तांकां कॅरिंग युअर फ्लॉक टुगेदर म्हूण लोकांनी तांकां तशी शिकवणी दिवन सारखे डायरेक्ट सांगून वोटिंगा हाडलेले आसा. एक मत भायर वयचेना अशें. वास्को कशें आसा, वास्को सगळ्या समाजाचे लोक आसा, यूपीचे लोक, कर्नाटकाचे लोक, सगळ्या तरेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांचो हो वेडिंग सिजन आशिल्लो. सो आमचे 1000 वोट पयलीं म्हणटा ते थंय गेले. तातूंत भितर गरमेचे दीस आशिल्ले बट दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. आमचे लोक भायर आशिल्ले तो आमकां खूब मार बसलो. आमकां दिसताली की एटलीस्ट 5,000 लीड आसपा जाय, ती 2,600 जाली, which we are also not very happy. I was very clear when I started the campaign where I would stand, so that I don't have to, explain afterwards. I had already explained before why I was with the BJP, what I was, everything I explained, and I was very clear. Now, what rest, and even I had told how many votes we would get. We have almost touched that target. Now, the position is not the target; it is the people who vote. बीजेपीचो 400 पार पोके फार. गोंयांत 2027 अबकी बार 30 पार. विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो थमणो. विर्यात खंय ST रिजर्वेशन म्हादय सारकेले इश्यूचेर संसदेंत आवाज काडटलो. विजय म्हणटा बीजेपीचे लोकूच बीजेपी आड वावुरले. धर्माक बोट दाखोवपाची गरज ना. 2027 अलायन्स वेंचणूक लडटले. पालेकार उलयला. कॅप्टन विर्यात उपकारी. जे म्हाका दिसता 27 अबकी बार 30 पार. दिस इज द एजेंडा ऑफ द इंडिया अलायन्स. आनी जे द लेसन द BJP should also learn was 400 पार was basically पोके फार. आमी ते मोडीत आशिल्ले. लोकां मदें घुसपोट घालून प्रयत्न जे जाले, जी दादागिरी, द वे आर अकाउंट्स वर फ्रोजन, गव्हर्मेंट मशिनरी वॉज युज्ड. BJP पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केल्ले. आमचे कडेन आमदार आशिल्ले फक्त 3 आनी आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3. अशे 6 आमदार घेवन आमी ह्या ब्रुटल BJP जाणी करोडांनी पयशांचो धुंवर केलो, जाणी सगळी यंत्रणा यूज केली, जाणी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो, कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आनी इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ जाणी तांणी कॅम्प करून प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरप. हांव सगळ्यांक आभारी आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवाक सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले. देव बरें करूं म्हणटले पर्सनली वचोन. BJP has to accept that even their own people have voted against them. Why? Because was a model ताणी हाडला. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी पसून तांचे अगेन्स्ट मत मारिल्लें आहा. हें ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे BJPन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक कामी. हें उत्तर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन. आणि जसे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला की 2027 इज अ टार्गेट. 30 हे कमीच कमी नंबर इज वॉट आय फील अँड आय लुक ॲट. म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू क्रॉस 30 if we stay united, and I have no doubts that we are going to be united. महाराष्ट्रात लोकसभेचे वेंचणुकेंत जाल्ल्या अपेक्षा भंगा उपरांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देंवपाचे तयारेंत. नैतीक जबाबदारी म्हूण आपल्याक सरकारांतल्यान भायर दवरून फुडले वेंचणुकेचे नजरेन पक्ष संघटनाची जबाबदारी दिवची म्हूण फडणवीस उलयला.
तो खंय पक्षश्रेष्ठीच्या मार्गदर्शनान पक्षा खातीर वावुरतलो. या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो. त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे. ती मी स्वीकारतो. मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे. त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय. आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे. अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे. त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल. अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे. या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन. मान्सून गोंयांत पावलो, मात जाय तसो नेट दिसना. 6 ते 8 जून मेरेन राज्यांत घडघड आनी जगलां मारून व्हडलो पावस पडपाचो गोंय वेधशाळेचो अदमास. कांय कडेन वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास केला. फाल्यां सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. शाळा आनी कॉलेजीच्या बिल्डिंगांत ग्रीन सर्टिफिकेशन जोडपाचो सरकाराचो प्लान. पंचायतींकय फंड दितना ग्रीन उपक्रमाचो विचार जातलो. मुख्यमंत्री उलयला. फंड दितना खंयची पंचायत बरे तरेन कोयर हाताळटा ताचो विचार जातलो. कोयराचो बरे तरेन विलो लायतल्यांक चड फंड. पणजे जाल्ले पर्यावरण दिसाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. फुडें अशाच पद्दतीन आपलो ग्रीन एनवायरमेंट दवरपाक सरकाराक सहकार्य करचें. दर वर्सा वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा अशाच पद्दतीन नवीन नवीन इंडस्ट्रींक ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाचें काम आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे दर वर्सा नवीन इंडस्ट्री खातीर करतले. त्याच बरोबर अंदू जिल्ल्यो 2 पंचायती, मेणकुऱ्या पंचायत आनी ठाणे ग्रामपंचायत, जितून करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जेंच्यांनी आपलें काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे पंचायत बॉडी आनी सरपंच हेंच्यांनी लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान करून दाखयलें. तांच्याय खातीर आमी तांकां हे फावटी ग्रीन सर्टिफिकेशन्स दिले. हांव तर ह्या वेळार सांगपाक सोदतां की इवन दो बरें काम करता अशा पद्दतीन तांकां एडिशनल प्रोविजन ऑफ द फंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर पंचायत हेंय करपाचो सरकाराचो विचार आसा. कारण तेंच्यांनी आपली पंचायत कोयराच्या बाबतींत, नितळसाणीच्या बाबतींत खूब बरी करपाक सुरवात केल्या. इन फ्युचर अशाच पद्दतीन उरलेल्यो पंचायती खूब बऱ्या पद्दतीन काम करचें म्हणून हेजी सुरवात आसा. अंदूच्यान आमी 2 पंचायतींक दिला. फुडले फावटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी देर एंटायर टीम वचून व्हेरीफाय करतली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कोणी म्हणजे आमी जेका शेड घातल्या काय ना, म्हणजे थंयतली वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन करता हाजें सर्टिफाय करून तांकां सर्टिफिकेट दितलेच. बट तांकां रिवार्ड म्हणून एडिशनल फंड व एक्स्ट्रा त्या पंचायतींक दिवपाचें आमी प्रोविजनय करता. एक स्टेप फुडें वचून तर म्हाजें म्हणणें आहा की इंडस्ट्री जाली, लोकल बॉडीज जाले, इवन दो स्कूल्स जे आपलो एनवायरमेंट बरो ग्रीन दवरता. हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन तांच्याय कडेन उलयतालो हांव की ग्रीन सर्टिफिकेशन्स आमी तांकांय हें फुडें जे ग्रीन सर्टिफिकेशन स्कूल, हायर सेकंडरी हाज्याय खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची आमची संकल्पना आसा. गोंयच्या खाद्य संस्कृतीची वळख लोकांक जावची म्हूण काणकोणच्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो यत्न. ताळखिळ्याची भाजी, पातोळ्यो, मस्काची भाजी आनी असले जिनस घेवंक काणकोणकार यश जीत. पर्यावरण दिसा निमतान गोंयच्यो रानवटी भाजयो आनी पदार्थ प्रदर्शनाक. खासा रिपोर्ट. आमी आज इनिशिएटीव घेवन गांवच्यो लोकल बायलो
ज्यो आसात ट्रेडिशनल गांवांत करतात जे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ करतात ते हाडून लोकां मुखार दवरचे. ह्या खातीर आज वेगवेगळ्यो तरी भाजयो रानांतल्यो ज्यो आतां सिजनल भाजी आहात, तायकीळ म्हणात, पियूची म्हणात, शिरमुडली म्हणून एक स्पेशल काणकोण जाता जी पावसांत जाता सुरवातीक, ती भाजी, मस्काची, तायकिळो अशी जायत्यो भाजयो त्यो करपाची पद्दत वेगळी आसता की कोणाक पणसाची भिकणांच घालपाक जाय, कोणाक तुरीचीच दाळ घालपाक जाय, अशी वेगवेगळी तांची खाद्य संस्कृती जी आमची आसा ती खंय तरी ह्या निमतान प्रमोट जावप, फुडें हाडप. हाका लागून हो एक प्रयत्न. बाजराची भाजी व्हडलीशी खायना आमी, जे पळय कितें पदार्थ खाता ते फक्त रानांतले चड खाता. ही ताळकिळो आमगे पावस पडलो की ना तेन्ना ताळकिळो जाता आनी शिरमंडोळी पावसाकूच मेळटा, मागीर मेळना ती. आमी केन्नाय तेल घालना, आमी उदक घालता आनीक ती शिजयता आनी ताका फोण्ण बी कांय मारिना. ताका सोय घालता आमी खोबरें आनीक मिरसांग चिरून घालता, कांदे घालता आनीक बेश्टी उदकाचेर आमी शिजयता. पण म्हाका दिसता तेंच्यांनी जे सांगले की जस्ट उदक घालून ती शिजोवन खावप आनी त्याच भाजयेचो रूच घेवप. आमी जेन्ना भितर मसालो बी घालता तेन्ना त्या भाजयेचो रूच आमकां तेजी समजना. पण जेन्ना आमी ते भाजयेन फक्त उदक, सोय घालता आनी मिरसांग घालता जाल्यार त्या भाजयेचो एक्चुअल टेस्ट आमकां कळटा आनी तेजे जे आमकां प्रोडक्ट्स मेळटा म्हटल्यार आमकां न्यूट्रियन्स मेळपाक जाय ते मेळटा. पूण आमी कितें करता, स्वता घरा कडेन रोयता. तूं स्वता रोवप आनीक भायर बाजारांत साकून हाडप तेतून खूब डिफरंट आसता. आमकां आमी स्वता करून खावप म्हणल्यार आमकांय खूब उमेद दिसता, कित्याक आमी कश्ट करून केल्ले आसता. बाजाराचे हाडले म्हणटना अर्दी खाले अर्दी उडोवप जाता आनी हांवें तर स्वता केल्लें म्हणटना म्हाका कितें दिसता, हांवें इतलें त्रास करून केल्लें, म्हाजे कश्टाचें तें हांव भायर उडोवचें ना, हांव सगळीं खातलें. मिरामार शारदा मंदिरा लागसारच्या फूट ओव्हरब्रिजाचें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या प्रोफेसरान इन्स्पेक्शन केलें. ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची पळोवणी करून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो म्हूण शारदा मंदिर स्कुलान पणजे महापालिके कडेन मागिल्लें. महापालिकेन GC कडेन ते खातीर संपर्क केल्लो. इन्स्पेक्शन जालें. रिपोर्ट CCPक दितले म्हूण प्रोफेसर KG गुप्ता सांगता. मिरामारच्या ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यांतल्यान लोकां मुखार आयिल्ली. त्या उपरांत CCPन दखल घेवन हो फूट ओव्हरब्रिज लोकां खातीर बंद केल्लो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर CCP GECक संपर्क केलो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर CCPन GECक संपर्क केल्लो. इन्स्पेक्शन जालें. Reference to the letter made by CCP, today myself and Professor Purnanand Savekar, we visited the site and we have taken the stock of the situation and we know what are the structural deficiencies and things like that, how the structure is standing, what is to be done. We will evaluate and put up a report and after the report you can have it from the CCP. Yes, we feel that it requires attention. That much I can tell you at this stage. गोवा इंजिनियर कॉलेज हेंच्यांनी आयज हांगासर येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे प्रोफेसरान आमकां सांगलें की ह्या ब्रिजाचो रिपोर्ट हांव तो बेगिनाच्या बेगिना करतले आनी CCPक रिपोर्ट सबमीट करतले आनी त्यान मागीर CCP ह्या ब्रिजाचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती घेतली. तो पर्यंत आमकां त्या रिपोर्ट कितें येतलो तेजेर आमची नजर आसता. स्टुडंटा खातीर सायमन. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, वेबसायट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.